एका वाटेन कर्नाटकाच्या म्हादय खातीर हालचाली वाडटात। गोय सरकार मात सुप्रीम कोर्टांतल्यान न्याय मेळटलो म्हूण सांगता। मात सद्याक म्हादयच्या केसीची परिस्थिती कितें ती पळयात। म्हादयची केस आता जुलय म्हयन्यात सुप्रीम कोर्टा मुखार येवपाची शक्यताय। नोव्हेंबर 2024 म्हादयचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आशिल्ले तेन्ना सरन्यायाधीश संजीव खन्नान म्हादय विशींच्या तिनूय राज्यांच्यो याचिका 20 जानेर 2025 रिलिस्ट केल्ले। जानेरातूच हाचेर योग्य तो निर्णय दितले म्हूण ताणें सांगिल्ले। ते उपरांत 23 जानेर 2025 मॅटर लिस्ट जाल्ले। केशीचो सिरियल नंबर आशिल्लो 117। पूण हेर मॅटरांक लागून म्हादयचो मॅटर बेंचा मुखार आयलोच ना। ते उपरांत 30 जानेराक परत 112वो मॅटर लिस्ट जाल्लो। तेवूय दिसा हेरांक लागून म्हादयचो मॅटर आयलो ना। ते उपरांत 13 फेब्रुवारी 2025 37 नंबरार म्हादयचे मॅटर लिस्ट जाल्ले। मात फायनल लिस्टात म्हादयचे मॅटर गायब। ते उपरांत हेर लिस्टांनी म्हादयचे मॅटर आयलेच ना। आता चीफ जस्टीस संजीव खन्ना 13 मे 2025 निवृत्त जावपाचो। ताका लागून इतले व्हडले मॅटर ताच्या मुखार येवपाची शक्यताय सामकीच उणी। मे उपरांत बेंच सुटयेर वतलो। जुलयात नव्या जस्टिसाच्या फुडारपणान नवो बेंच बसतलो तेन्ना म्हादयच्या मॅटराचे भवितव्य थारतले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।